संजीवनी नेटान चलताली तेन्ना फक्त ऊसाचे पीक घेवपी शेतकार आता हळूहळू भाजयेचे पीक घेतात आणि परिणामूय बरो आसा. पळयात साकोर्डेतली भाजयेची व्यावसायिक शेती. संजीवनी बंद करपाचो जो वारो निर्माण केलो तयार केलो तेन्ना आमी मातशे थोड्यांचो ऊस उरलो आनी तेन्ना कारणान आमी थोडा ऊस आसात आनी त्या शिवाय भाजये कडेन थोडे मातशें हें करुया म्हटलें. त्यामुळे भाजयेचें आमचें सद्याक सक्सेसफूल जाला ऑलरेडी. ही जागा जी आसा ती हितून पयलीं कांयच नासलें. आतां नवीन 1-2 वर्सां जालीं आतां हांव भाजी घेता हांगसर आनी ती भाजी आमी हांगसर आतां सद्याक काकडी लायिल्ली एका जवळ आमी फेब्रुवारी सुमार काकडी लायिल्ली आनी ती काकडी एक 900 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ही 900 स्क्वेअर मिटर. ते काकडीच्या हेजेर हांवें जवळ जवळ 60 ते 65 हजार हेजेर कमयल्ले आहा. ती काकडी सोंपता मागीर हांवें दोडगी घातली. गव्हर्मेंटाचें बी गव्हर्मेंटाचें सगळें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिल्लें आमकां बी आनी बी बरें आसा तेन्ना हें मागीर काकडी हें घातलें भेंडे दोडगी घातली आनी दोडगी आतां म्हाजी ऑलरेडी जाली. आतां ऑलरेडी आतां 3-4 ट्रान्सपोर्ट केले हांवें म्हणजे हांगा हॉर्टिकल्चर दिल्लें आसा. नियोजनबद्ध शेती केल्यार सरकारी नोकरेची गरज ना. लोकांनी भाजयेचें पीक घेवं येता म्हूण राजेंद्र देसायाचें मत. पोरूं ह्याच प्लॉटाक म्हाका जवळ जवळ 1,10,000 प्रॉफीट मेळ्ळें ह्या हेजेर दोडग्यांचेर. अशें जर भाजी करीत आमकां भायल्यान जर भाजी हाडच्या परस ही गोंयांत जर कितलेच जमनी आसा आनी जर भाजी करीत जाल्यार फायदेशीर आहा. आज सर्विसेक वयच्या परस भाजी केल्यार फायदेशीर. 3 म्हयन्याचें पीक व्हडलें न्हू. 3 म्हयन्याचें पीक 3 म्हयन्यान जर हांगसर आमकां इतलें मेळों जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन जॉब दी म्हणपाची गरज ना. हॉर्टिकल्चरान वेळार पैसे दिल्यार शेतकारांक आदार जातलो आणि उर्बा मेळटली म्हूण राजेंद्र देसायाक दिसता. आनी तेन्ना हॉर्टिकल्चर आमकां ऑलरेडी रेट हो मातसो कमी पडटा म्हूण करतलो कितें कांय चान्स ना न्हू. तेन्ना हॉर्टिकल्चर रेटूय मातसो वाडोवपाक जाय आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाचो गव्हर्मेंटान तुमी हॉर्टिकल्चर भाजी घाल तुमी रेट फिक्स दिया म्हणून. सो आता तुम्ही ऊस लावपाचो सोडलो काय कशें कितें? ना ऊस सोडूं ना. जो मेरेन फॅक्टरी बंद जायना तो मेरेन ऊस सोडपाचें ना आमी. आनी फॅक्टरी बंद जाल्यारूय आमी ऊस लायतले. ते कितें करपाचो फुडलो विशय आमचो कळ्ळें. म्हणटूक आमी हें केलां आनी तें केलां दोनी कडेन ऊसूय आहा आनी हें आसा. प्रुडंटा खातीर साकोर्डे सावन विवेक प्रभू.